रेग्युलेशन गोवन टाइम असतो किती म्हणता काल काय तुम्ही मेमोरेंडम धाडला का थोडे SSC ना ओके तर SSC तेंकां म्हणजे टोटल भायर मारली तेन्ना लास्ट SSC आहा म्हणून तेंच्यांनी अप्लाय केला आमी केले अप्लाय आमी एग्जाम जाली बरोबर प्रोग्राम बरोबर तेंचे पयलीं एप्लिकेशन घेयन नासलें मागीर तांकां फक्त भावनेरी म्हणून 9 जाणांची घेतली जेन्ना आमी कोर्टान गेली तेन्ना आमचे हांव सुद्दां 8 पास जाता हांव बी शिकोवंक ना तर आमकां काय येयना आमी अनपड म्हणटात आमी अनपडूच जाल्ली आसा सगळीं म्हणटकूच आमी 8 पास जातली आमकां जर ते ऑफिसान घेयना की तुमची फॉर्मां घेयना म्हणून सांगली तेन्ना आमकां कोर्टान वयची पडली आसा आमी जेन्ना कोर्टान गेली तेन्ना आतां तो कितें म्हणटा तुमी कोर्टान कित्याक गेला आमी जर कोर्टान वचोंक ना जाल्यार आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेक आमी सर भायर पडटली आसली आमचो आतां कोर्टान वचून तरी आमकां 6 म्हयने मेळ्ळा न्हू सर 6 म्हयने मेळोन इतले कोविडान काम करून 24 वरां एकट्यान ड्युटी केली 1.5 घाल हांव एक हार्टाचें मनीस तो बाकी सगळ्यांक कितें ना कितें प्रॉब्लेम आसा सर तरी आसून हें करून सर आमकां जर तुमी जर घेयना जाल्यार आमी खंय वचपाचें सर कोणाच्या पांया कडेन वचपाचें कितें करपाचें सर आमी खंय वचपाचीं आनी आमकां कितें कोण करपाचें आसा सर काय कितें दिवपाचें आसा म्हाका हें घ्याय आमी तुमच्या बाळा भुरग्यांची पळय आमी इतले हार करून जर ते आमकां इतले मान दिना जाल्यार कितें जर तेंच्यांनी वाळपाचें सगळ्या लोकांक घेतात आनी आमकां भायर काडून मारली तेणी आपली खंयची सांगता
पेलो रमण केरीचे तुम्ही आता तुमच्या आमदार कोण तुमच्या लागतात तुमच्या तुमचे सरकारात असा त्यात आमदार त्यांना तुम्ही दिला त्यांना सांगला त्याचा कोयला नव्हता उभं राहा सर आम्ही येतो उभं राहा राम रे मस्त राव रे काय तरी काय करतात अमरमध्ये थोडीच करून गेलं एक आयज परत एकदा असो स्ट्रायक हेच्या पयलीं कितलेशे जाल्ले आसा आनी आयज परत एकदा IPPC स्टाफ जो आसा तो आयज तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आहले ते आनी तांकां सडनली काडून उडयले 28 जाण आसा ते फिक्स करपाचे सांडून तांकां काडून उडले आनी भलत्यांकूच थंय हाडून स्टाफांक फिक्स केले एवरी टायम अशेंच जाता काल आंबेडकर जयंती जाली कालच्या दिसा तेंच्यांनी तांचो स्ट्रायक सुरवात केलो बट जो डेमोक्रेटीक रायट खरें म्हटल्यार तांकां तेंचो जो इनजस्टीस जाला तेजेर खरें म्हटल्यार कितें तरी तोडगो लावंक जाय आसलो तो केन्नाच लावंक ना हेच्या पयलीं अशेंच जाता की एवरी टायम जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा कितलींच वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां तांकां केन्नाच फिक्स करिना मात भलत्यांकूच हाडटा आनी तेन्ना दुसरे सेक्टराक हाडटा आनी फिक्स करता पयलू म्हणजे IPP म्हाज्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून पडटा सानंद्रे मतदारसंघाच्याय हेंगे घेयना जावं बाकीचे मतदारसंघ आतां हे सगळे बदल्या ते म्हाका दिसता मॅक्सिमम जे आसा ते BJP डॉमिनेटेड जे BJP MLAs आसा तांकांच लागता खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी आवाज उखलूंक जाय आसलो की फुडें सरपाक जाय आसलें आनी तांकां घेवन CMाक मेळपाक जाय आसलो ना हेल्थ मिनिस्टराक मेळपाक जाय आसलें आनी तेंचें जें सोल्युशन आसा हांगा बसपाक तांकां आपोवंक दिवंक जाय आसलो तेंचें सोल्युशन आसा तें तेन्नाच खंय ना खंय सॉल्व करूंक जाय आसलें कित्याक फक्त 28 जाण आसा आनी तुमी समज 28 जाणांकूच फिक्स करूंक शकना तेंच्यांनी 9 वर्सां काम केलां कोविडाच्या टायमार काम केलां आयज तांकां अक्षरशः रडटा ती इतलें काम करून इतले त्रास करून आनी सडनली तुमी तांकां सांगता तुमकां आतां काडलें म्हणून थोड्यांची एज ऑलरेडी 50 क्रॉस जाल्ली आसा थोड्यांची 45 जाल्ली आसा आनी सडनली तांकां खंयच्यान काम मेळटली खंयच्यान ते धंदो करूंक पावतले आयज तेंचेर अशें जाल्लें आसा आयज कितें करपाचें काय कितें ना तेंची भुरगीं आसा तेंच्यांनी लोनां काडलेलीं आसा आयज रिणांनी बुडलेले आसा आयज सरकाराक कांय पडलेलें ना आनी त्या रिणांनी आयज लोक सगळे बुडलेले आसा लोकांची खरें म्हटल्यार पळोवंक जाय परिस्थिती कितें जाली ती आनी हांगाच न्हू सगळे मॅक्सिमम जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तेंची अशीच परिस्थिती जाल्ली आसा एवरी टायम तांकां रस्त्यार येवचें पडटा एवरी टायम तांकां आझाद मैदानाचेर बसचें पडटा एवरी टायम तुमच्या दारांनी वयचें पडटा तुमचे कडेन उपकार मानचे पडटा हें कित्याक लागून आनी एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीक फिक्स करपाक जाय जावं तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हाडून भरपाक जाय आयज आख्ख्या गोंयाक लागता खंयचोय मिनिस्टर जावं खंयचेय डिपार्टमेंट आसा हे आख्ख्या गोंयाक लागता हे फेवरिझम चालू आसा इन्फ्लुयन्स चालू आसा हेच्या पलीकडे कांय ना सीएमान लक्ष घेवपाक जाय जो सीएम म्हणटा की आमी सगळ्यांक एकत्र करता सगळ्यांक एकटे हाडटा म्हणून आयज तुका समज सीएम केला ना सगळ्यांनी मेळोन केला सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी जेन्ना हें केलें तेन्ना तुमी सीएम जावंक पावला सो तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आपणाच्या हेल्थ मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त आपणाची कॉन्स्टिट्युएन्सीची ना सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा सदांच ओगी रावता हांव ह्या आमदारांक आवाहन करता की तुमी फुडें सरचे आयज हे तुमचे लोक हे तुमच्या लोकांक आयज भायर काडले म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकटो बसून ना तरी पूण हांव आयज हांगा येयलां कारण म्हाका आपुलकी आसा गोंयकारांची जे आयज खरें म्हटल्यार कामाक वचपाक जाय आयज हांगा बसचें पडटा तांकां दीस रात काम करताले ते डे एंड नायट तेंची शिफ्टी आसताले ते केअरटेकर जावं एटेंडंट हे शिफ्टीचेर आहले बट आयज खंय ना खंय तांकां दुखयल्या ताका लागून आयज ते हांगा येयल्या तांकां आयज काडून उडयल्या तेंची खूब तेंच्यांनी कोर्टान बसून गेले ते म्हटल्यार तुमकां आयज दयात ना गोंयकारांचेर दयात ना तुमी म्हणटा मागीर कोर्टान कित्याक गेले जेन्ना कोणाच्या पोटाचेर येता तेन्ना कोर्टान वयचेच पडटा सो मागता जे आमदार पयलू म्हणजे मागता जे हेंचे आमदार आसा तेंच्यांनी पयलू मेमोरेंडम करचें तुमच्या सीएमाक जेणेन फुडें सरोंक जाय
आनी हे जे इनजस्टीस जाता ह्याच टायमार न्हू हे कंटिन्युअस चालूच उरता आनी हांव ओगी रावपाचो ना कारण एवरी टायम अशें जाला हेच्या पयलीं अशेंच जाला आवाज बंद करता आसतलो दुसऱ्यांचो मात आमचो आवाज बंद करपाक शकची ना तूं आमी सडातड आवाज करपाक सदांच रेडी आसा तुमी एवरी टायम जी आमचेर इनजस्टीस करता गोंयकारांचेर इनजस्टीस करता हेच्या फुडें आमी खोपोवन घेवपाचें ना आमी आयकोन घेवपाचें ना आनी तुमची जी फोटिंगपणां आसा ती फोटिंगपणां आमी फुडें हाडपाक सदांच रेडी आसतले हांव ऑलरेडी तेंच्यांनी विशय घेवन सीएमा कडेन गेल्ले आसा ते हेच्या पयलीं पावल्ले आसा पण हेच्या फुडेंनूय हांव मागता हे आमदारांनी जे आमदार आसा तेंचेच बीजेपीचे आमदार आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार फुडें सरपाक जाय आयज तुमचो गव्हर्मेंट बीजेपीचो गव्हर्मेंट जेन्ना आसा तेन्ना हे आमदार जे आसा आयज ते सुशारात बसलेले आसा म्हटल्यार तेंकां तेंचे कोण निवडून हाडला तेंकां तेंचे पडलेले ना सो हेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय आनी तेंच्यांनी सीएमा फुडें वचपाक जाय आमी सांगले म्हणटकच सीएम म्हणटलो कितें तुजें आपूण कित्याक आयकतलो काय म्हणटलो हे चालू जातलें बट हेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय हे जितले पेडण्या मांद्र्या जावं काणकोण जावं आनी आमचे दुसरे कडेन सावड्डेचे आसा हे बाकीचे जे आमदार आसा तेंच्यांनी फुडें सरोन सीएमा कडेन वचपाक जाय आनी तेजे कडेन विनवणी करपाक जाय की हेंकां जे 28 जाण आसा तेंकां फिक्स घेवचें म्हणून जी तेंची मागणी आसा आनी ती गेले ती 9 वर्सां तेंच्यांनी जे त्रास काडले तितले त्रासांनी काम केलां अजून पसून कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता आयज कॉन्ट्रॅक्टूय तेंचो रिन्यू करिना तेंकां डायरेक्ट टर्मिनेट करून उरले काडून उरलेले सो तेंच्यांनी वयचे तरी खंय वयचे तेंच्यांनी सो हे त्या आमदारांनी फुडें येवन तेंकां सपोर्ट करपाक जाय तेंकां फुडें वचपाक जाय म्हाजो आवाज सदांच आसतलो तेंच्या वांगडा तेंकां हेल्प करपाक सपोर्ट करपाक मात तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की बाबा तेंकां सीएमा फुडें व्हरचो आनी तेंचे जे तेंकां न्याय मेळोवपाक जाय तो न्याय मेळोवन दिवचो ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता समज तेंकां दिसता की हांवूय येवपाक जाय हांवूय येतलो नो डावट बट तेंची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता कित्याक तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज हांगा हरतालीक बसल्या तेंकां खंय ना खंय तुमी तेंको दिवपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय तेंचे फॅमिलीक सपोर्ट करपाक जाय आयज तेंची फॅमिली खंय ना खंय ते घरा कडेन आसा ती कितली टेन्शन काडटा आसतली तें चिंतपाक जाय सो मागता सीएमा कडेनूय की तुवें दखल घेवची हे जे आयज हांगा बसल्या हे आपणाची आख्खी फॅमिली तेंची फॅमिली आसा तेंचे बॅकग्राऊंड खूब तरी त्रास काडल्या आनी तेंकां खंय ना खंय न्याय मेळोवन दिवचो आनी हेज्या फुड्यांनी अशें जावपाक जायना हे रिक्रुटमेंट प्रोसिजर आसा तो सारको सिस्टमॅटीक जावपाक जाय मेरीट लिस्टाचेर जावपाक जाय लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन जावपाक जाय आयज कितें जालां आयज कॉन्फिडन्स कोणाकूच घेयना आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करून उडयल्या ही मनमानी जावपाक जायना हेच्या फुडें आनी आमचे जे IPB स्टाफ आसा तेंकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय तितले बेगीन विरेश एक गोष्ट अशी दिसता की जेन्ना खंयचलोय स्टाफ प्रोटेस्ट करता आझाद मैदानान येवन बसता पॉलिटिकल पार्टी येवन तांकां मेळटा आनी मागीर पॉलिटिकल पार्टी मेळोन जाता पण मागीर जे प्रोटेस्ट करणारे तशेंच रावतात मागीर तेंच्यार कोणाचें ध्यान नासता सो तुमी कशें पळयता आमी अशें पळयता कारण सगळ्यांचो जो हें आसता तो प्रोटेस्ट करता तेन्ना एवरी टायम आमी बसून एवरी टायम येता तेंकां मेळटा सपोर्ट दिता लिगल कितें एडवायजरी आसतना दिता लेटरां कशी करपाची ती दिता आमी सगळ्यांक हेल्प करता आमी त्या पद्दतीन आमचे कडेन कितें जाता त्या भशेन आमी करूं शकता तेज्या पलीकडे आयज गव्हर्मेंटा कडेन आसा तेंचे डिसिजन आसा तेंच्यांनी कशें तेंकां भितूर घेवपाचें तें मात गव्हर्मेंटाचें आयज कितें जालां आयज ते निग्लेक्ट करून उडयता कारण तेंकां आयज सत्तेचो जो वापर आसा तो कसो करपाचो तो खबर ना आयज सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंच्यांनी न्याय मेळोवपाक दिवपाक जाय आसलें तें कळना तेंकां हांव मागता जेन्नाय अशें कोणी स्ट्रायकाक पॉलिटायज करपाचें ना मात तांकां न्याय मेळोवपाक लागून वावर करपाचो आनी फुडें वचपाक जाय जेन्ना तांकां समज ते हांगा येनासले नाल्यार कोण येवचे नासले ते घरा बसतले आसले तेंची कामां सारकी जातली आसली पूण आयज कितें जालां आयज ते तेंची कामां जावना म्हणून ते हांगा येयल्ले आसा सो हेजो विचार असो आसा कारण हेंकां न्याय मेळोवपाक लागून आमी येयल्या तेंकां पासून सपोर्ट कितें जाय लिगल सपोर्ट जाय जावं डॉक्युमेंटल सपोर्ट जाय तो आमी करूं शकता बट ऑलरेडी तेंच्यांनी कोर्टान वचून येयल्ले आसा ते बट डॉक्युमेंटेशन तांकां कोणाक लेटर करपाक जाय तेन्ना आमी सदांच सपोर्ट आमचो दितले आम आदमीचे लोक हांगा येवन गेले तेंच्यांनी 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक तेच्या भितर करेन जाल्यार आमरण उपोशणाक बसता तेंच्या वांगडा तो आसतलो आमी अशें म्हणटा की जेन्ना गोंयकारां कडेन कितें अन्याय जाता तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसतले आयज ते म्हणटा आमरण उपोशणाक बसतले लास्ट टायम तुमी पळयला आसतले तशेंच केलें तेंच्यांनी हेच्या ओल्ड गोवाच्या टायमार बट ते बसले लास्ट मेरेन बसले आतां ते अजून पर्यंत स्ट्रक्चर थंय आसात सो अशें म्हणपाक जायना जें खरें करूंक शकता तेंच म्हणपाक जाय जेन्ना तुमी अर्देकोटे जे भाशणां दितात जें खरें म्हटल्यार लागत ना तुमी समज बसता नाल्यार बसोन दाखोवंक जाय आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय आमचेंय म्हणणें तशेंच आसा जेन्ना करता नाल्यार 100% करून हें करपाक जाय न्याय मेळोवन दिवपाक जाय
सो जेन्ना कॉन्फिडेंटली तुम्ही दिसता रावतलेत म्हणून नाल्यार तुम्ही राहा नाल्यार फोटींग बडो करू नका. जेन्ना तुम्ही ओल्ड गोवाचे स्ट्रक्चर मोडसर आमी रावतले म्हणटा अजून पर्यंत तो ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर कित्याक मोडोना. सो अशें उलोवपाचें सांगपाचें ना कितेंय तुमी तोंडान येता म्हणून तुमी डप्प दिवपाचें ना. आनी आमी तशें म्हणना जेन्ना आमकां खरेंच आमी रावंक शकतले जावं आमी कितें हें करूंक शकतले त्या सपोर्टाचेर आमी आदाराचेर आमी बसोंक शकतले. पण अशें जेन्ना म्हणटा बेश्टेच आमी मरण उपोशणाक बसतले हांव म्हणटा बसोन दाखया पयलू बसोन दाखया. तुम्ही लास्ट टायमी पॉलिटिकल प्रोपेगंडा केलो आमी मरण बसतले जेन्ना पर्यंत मोडटले तेन्ना पर्यंत रावतले म्हणून अजून पर्यंत मोडना अजून पर्यंत तशेंच आसा अजून पर्यंत कोर्टान फायट करता तेच चालू आसा आनी ती ग्रुप आसा तोच फायट करता. सो अशें जावपाक जायना आनी ताका पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक लागून करपाक जायना. करता जाल्यार खरेंच न्याय मेळोवपाक हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो. समज तांकां सीएमा कडेन वचपाक जाय तिणें आमकां आमच्या सायडीच्यान पासून मेमोरेंडम दिवपाक जाय आमी आसतले. तेंच्याय तेंचे आमदार आसा तेंच्यांनी येवचें हांव जाय नाल्यार हांव वांगडा येता आनी आमी जो सीएमाक कितें मेमोरेंडम दिवपाक जाय जे तांकां न्याय मेळोवपाक तांकां काम मेळोवपाक दिवपाक जाय ते आमच्या सायडीच्यानूय आमी करूंक शकतले. विश्वजीत म्हणटा की जेंकां टर्मिनेशन जालां ते हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा सो तितून आपण काय करूं शकना. बेजिकली पळय हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा पण कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना स्टाफ आसता तांकां खंय ना खंय फिक्स करपाचें आसता. कितले वर्सां जाले ते 9 वर्सां ते एक्सपिरियन्स स्टाफ आसा तांकां अजून पर्यंत फिक्स करना आनी अशें कितलेच कडेन जालां. आनी तुमी कितें करता आयज डायरेक्ट कोणाकूय हाडटा न्यू स्टाफ हाडटा आनी तांकां हे करता. बट तुमचे कडेन ऑलरेडी 28 जे एक्सपिरियन्स स्टाफ आसा तांकां तुमी घेयनासतना भलते मोर देन कितले स्टाफांक हे केले हाडलेले फिक्स केल्ले 191 स्टाफ ऑलरेडी घेतलेले. बट तितूनच समज तांकां एडजस्ट करून 28 स्टाफ घातलेले नाल्यार खंय ना खंय त्यांची आयज पोटां जी आसा ती तशीच उरतली. आयज तेंची खंय ना खंय पोटाचेर येयल्ली आसा. सो हें दखल घेवपाक जाय. हें चिंतपाक जाय की बाबा सगळ्यांक पोट आसा म्हणून थोड्यांकूच पोट आसा अशें चिंतपाक जायना की सगळ्यांची जी आयज तेंच्यान त्रास काडला आयज तुमी समज चूक करून कोणाकूय फिक्स करतले हेंचे त्रास खंय गेले जे ते आयज म्हणटा कोविडान आमी त्रास काडले हेंचे त्रास खंय गेले. तशेंच तुमी लास्ट टायम पयला आसतना नर्सी येयल्यो जावं आमचे अंगणवाडी स्टाफ येयले कितलेशे अशे स्टाफ येयले मात कितलेशे प्रोटेस्ट केले मात तेंचो निकाल काय ना. सो हें खंय ना उरपाक जायना. हांव मागता सीएमा कडेनूय की तुवें दखल घेवची आतां की फुडें जे हें अशें कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जावं आनी कितें स्टाफ आसा तांकां खंय ना खंय न्याय मेळोवपाचें घेवन बस तुजे पॅनल कमिटी कर जाय नाल्यार आमचे कितें इनपुट्स आसा नाल्यार आमीय इनपुट्स दिवपाक रेडी आसात. हे इनपुट्स घेवन खंय ना खंय पॅनल कमिटी बसून तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय जाता तितले बेगीन. थँक्यू.